गोवा लँड प्रोटेक्शन आणि कन्झर्वेशन बिल 2024 विधानसभेत परत घालतला। गोयचो जागो म्हत्वाचो आसा, त्या खातीर शेतकी ऑर्चर्ड जमीन राखपा खातीर हें बिल घाला। हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ताणेन ह्या बिलाचेर विधानसभेत चर्चा जावपाक दिवची, तशेंच मिठाच्या आग्रा खातीर आर्थीक मदत करची म्हण रेझोल्युशन घाला। ही सगळी रेझोल्युशनां गोंय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा अशें आमदार विरेश बोरकर हांणी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हय, आमी गेले ते फावट द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल 2023 हे गेले ते एसेंब्लीन घातलेलें। सो आमी तेंच बिल रिइंट्रोड्यूस केला, द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल 2024 हे आमी रिइंट्रोड्यूस केला आनी ते आयज आमी सबमीट केला। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचो जो जागो आसा हो खूब गरजेचो आसा। आनी आयज तुमी पळयता आसतले जशें फ्लडींग जाता आनी जशें लँड यूज चेंज जाता आनी गोंय जे काबार जाता, तुमी पळयला बुट्टी जाल्ली आसा, तुमी डेवलॉपमेंटाच्या नांवान हिल कटींग केल्ल्या, लँड फिलींग केल्या आनी खंय ना खंय आयज गोंयकार सोंपलेले आसा। सो ताका लागून जो आमचो एग्रीकल्चर लँड आसा हो सेफगार्ड जावपाक जाय, जो ऑर्चर्ड लँड आसा जो राखून उरपाक जाय, मात तो कन्वर्जन जाता आनी खंय ना खंय तेंची व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येता आनी आमची गोंयची जी पर्यावरण आसा हें काबार जाता। आनी अशी फ्लडींग आयज हे फावट तरी तुमी पळयला आसतलें कितले लेवलार 2-3 दिसूच कंटिन्युअस पावस पडलो आनी ह्याच पावसान कसली फ्लडींग जाल्ली आसा ती, आनी हेच्या फुडें आनीक जावपाची शक्यता आसा। आनी ही ऑलरेडी रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट जो एनवायरमेंटलिस्ट आसा हेंच्यांनी रिपोर्ट दिल्ले आसा। सो आमी ते रिपोर्टूय प्रोड्यूस केले आनी तितून आमी हो जो बिल आसा हें बिल घातलेलें आसा। हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमदारां कडेनूय आनी आमचे जे मिनिस्टर आसा CMा कडेनूय की हें जें बिल आसा आयज गेले ते फावट तरी तुमकां तितले दिसोंक नासलें, मात हे फावट तरी तुमी पळयल्लें आसा की गोंयान कितें जालां तें। सो ह्या फावट तरी तुमी तें इंट्रोड्यूस करपाचें, एसेंब्लीन हाडपाचें। आनी स्पिकरा कडेन मागणी करता हांव पर्सनली, स्पिकराकूय मेळटलो की हो जो कायदो आसा खंय ना खंय इम्प्लिमेंट जावपाक जाय। तुमकां कितें चेंजीस दिसता, तुमकां कितें दिसता, नाजाल्यार हें डिस्कशन तरी ह्या एसेंब्लीन जावपाक जाय। सो हें आमी परत रिइंट्रोड्यूस केल्लें आसा। तशेंच आमी थोडी रेझोल्युशनां घातलेलीं आसा। एक म्हणजे रेझोल्युशन घातलां की अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस। आयज तुमी पळयता आसतलें अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस जाता, विलेज उरना, थंय कन्स्ट्रक्शनां जाता, व्हडली व्हडली कॉम्प्लेक्सां येता। ताका लागून आमी अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस हें जें आसा हें एक रेझोल्युशन घातलेलें आसा की हें खंयचें लिमीट वचपाक जाय आनी ते लिमिटाची अंडरूच आमकां खंय ना खंय डेवलॉपमेंट जावपाक जाय, तेजे वयर वचपाक जायना। तशेंच दुसरें रेझोल्युशन घातलां तें फायनान्शियल सपोर्ट टू सॉल्ट पेन्स। आतां तुमी पळयलां आसतलें गोंयान कितलेशे सॉल्ट पेन्स आसा, मात तांकां जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट सरकारा कडल्यान मेळना। आनी आयज खंय ना खंय त्यो एक्सचेंज जावपाच्या टायमार पावल्ले आसा, कित्याक खुबशे सॉल्ट पेन ओनर आसा ते सोडपाक सोदता, जावं धंदो बंद करपाक सोदता, कित्याक तांकां तो सपोर्ट मेळना, जावं ते करपाक शकना। सो हे खंय ना खंय हे ट्रेडिशनल सॉल्ट पेन्सांक आमकां राखपाक जाय, ताका लागून हो आमी दुसरें रेझोल्युशन घातलेलें आसा। आनी तिसरें रेझोल्युशन घातलां तें म्हणजे जे प्रायवेट सेक्टरान जे आमचे एम्प्लॉईज काम करता तांकां खंय ना खंय बेनिफिशियल म्हटल्यार तांकां फेसिलिटीज जी आसा ती बरी फेसिलिटीज मेळची। तुमी पळयलें आसतलें कितलेशे प्रायवेट सेक्टरान आमचे कामगार आसा तांकां फेसिलिटीज सारक्यो मेळना आनी त्या कारणाक लागून तांकां कामाचेर जो सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय ना, हॅपिनस मेळपाक जाय तें मेळना। सो ताका लागून तें तिसरें आमी रेझोल्युशन घातलां। तितून आमी तांकां सरकारा कडेन मागलां की तांकां त्यो फेसिलिटीज प्रोवायड करपाच्यो आनी खंय ना खंय आमकां आमचे जे वर्कर आसा हांकां बरे भशेन जें काम आसा तें मेळपाक, रोजगार मेळपाक जाय म्हणून। आनी एक आमच्यांनी तो रेझोल्युशन घातला तें म्हणजे जे हेरिटेज सायट्स आसात, तुमी पळयलां आसतलें न्यू हिस्टॉरीक सायट्स खंय खुबश्यो हिस्टॉरीक सायट्स आसा, मात आजून पर्यंत त्यो नोटिफाय जाल्ल्यो ना। सो त्यो नोटिफाय जावच्यो आनी तश्योच आमच्या सानंद्रे मतदारसंघानूय अश्यो सायट्स आसा त्यो आजून पर्यंत एक युनेस्को सायट्स जावं हिस्टॉरीक सायट्स म्हणून नोटिफाय जाल्ल्यो ना। सो त्यो नोटिफाय ह्या सरकारान ऑल ओवर गोवा सर्वे करून त्यो करच्यो हें एक रेझोल्युशन घातलां। आनी ही सगळी रेझोल्युशन आसा ती गोंयच्या हिता खातीर आसा, गोंयकारा खातीर आसा।